थोडे पोटी म्हणतात काय म्हणसाला म्हाका पवित्र आत्म्याचे देणे आसा देखून हांव पवित्र पुस्तक शिकोवंक शकता अशें पुरा म्हणून लोकांक ते पसंद जाता आनी मागीर स्विकार करतात. पूण ह्या फाटल्या सुरविल्या शेतामानांक त्या बागेवंद मनशांनी ह्या पवित्र सभेचे बाप तांणी कशें अर्थ करून काण गेले आनी ताज्या मागीर ती शिकोवन ती पर समजनासतना आमी अशेंत सांगलें जाल्यार हांव चिंता काही पंगडांनी उपजोवंक एक मुख्य कारण हें कोण काय म्हणून सांगला पवित्र सभेचे मूळ समजनासतना सारकें न्ही सारकें. दुसरें गजाल सांगची जाल्यार जर आमी ही पवित्र सभेच्या बापांची शिकोवन समजना जाल्यार सूख शिकोवन दिवची साध्यता आसा. कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकाची एक वाक्य काडून सगळो पवित्र पुस्तक तेंच सांगता म्हणून सांगची तसले एक समस्या येता. घरांनी आनी ल्हान ल्हान समुदायांनीच ही पवित्र सभा वाडयल्ली. मागीर वर्सां चड जाता फुडें वेता आसतना आनी सांको सोडोवन येता आसतना ती थंयसर थोडे थोडे सुवात्यो आसल्ल्यो आनी त्यो सुवात्यो बांदून त्या सुवात्यांनी सांगाता मेळटाले आनी अशें वाडोवन आयलें. समट आनी सावाला मोगाचनो समर्थ आनी सावला कार्यक्रमात तुमकां स्वागत. पवित्र पुस्तकांत जेजू ताच्या शिसांक सुवार्ता प्रगट करून धाडटा आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याक शिसांचेर धाडटा आनी ते वचून सगळ्यांनी सुवार्ता प्रगट करतात. आनी उपरांत आमी पळयता संको सोडून आयिल्ले ब्रित भावार्थी सांगाता मेळटात, देवाचे उतर वाचतात आनी तांच्या लागीं आसलें वांटून काण घेतात आनी उपरांत उंडो मोडतात. अशें तांचें जिवीत पळोवन हेर मनीस क्रिस्तांवांतय आकर्शीत जातात, पवित्र सभा वाडोवन येता. उपरांत आमी पळयता कॉन्स्टँटीन रायाच्या वेळार पवित्र सभा एक वेवस्थेंत वाडोवन येवचें आमकां पळोवंक मेळटा. हाच्या मदेगत आपोस्तलांचें जिवीत जाल्या उपरांत आनी 4थ्या शतमानांत कॉन्स्टँटीन रायान पवित्र सभेक मान्यता दिवच्या ह्या मदेगत शतमानांनी पवित्र सभेक कितें जालें भोव गरजेचें. पवित्र पुस्तक 4थ्या शतमानांत एक ताका रूप आयलें, इतलें पुस्तक आसात म्हूण सांगलें. ताचे पयलें आशिल्लें देवाचें उतर, पूण 4थ्या शतमानांत इतलेंच पुस्तक आसा म्हूण सांगलें. पूण ताच्या मदेगत पवित्र सभेंत कितें जातालें, कशी चलतली पवित्र सभा, कोण ताका फुडारपण दितले, निर्देशन कोण दितले, आज ह्याच विशयांत समजोवच्या खातीर आमी हांगासर आसा. आनी आमचे संगी ह्या विशयांत जाणवाय आनी समजोनी वांटून घेवच्या खातीर मानादीक दोतोर राजेश रोजारियो आमच्या सांगाता आसा. तुमच्या सर्वांच्या नांवान बाप दोतोर राजेश रोजारियो हांकां हांव स्वागत मागता. देव बरें करूं. पाद्रबाची मोटव्यान वळख करून दिवची तर तांचो जल्मल्लो गांव कुप्पेबादाव फिरगस. ह्या जागी दिक्षा मेळ्ळ्या उपरांत 3 फिरगजांनी तांणी सहायक विगार जावन वावर दिला. माडांत्यार बेंदूर कुलशेखर फिरगजांनी. आनी ह्या उपरांत आमच्या बिसाहेबान उंचल्या शिकपा खातीर रोमाक तांकां धाडलो. थंयसर वचून देवशास्त्रांत पोस्ट ग्रॅज्युएशन लायसन्सेट शिकप तांणी जोडलें. पाटी येवन आमच्या इंटरडायसिजन सेमिनरी हांगासर 6 वर्सां तांणी सेमिनरिस्तांक शिकयलें. आनी उपरांत परत्यान रोमाक वचून 3 वर्सां अध्ययन करून PhD सनद तांणी जोडली आनी आयल्या वर्स ते परत फाटी सेमिनरीक आयल्यात आनी मुखल्या दिसांनी खंडी जावन सेमिनरिस्तांक आणखी चड गुणायन ते तरबेती दिताले. ह्या संदर्भार आज आमच्या लागीं हांगा आसात देखून ह्या सादारण 2-3 शतमानांनी कोण पवित्र सभेक फुडारपण दिताले ह्या विशयांत आमकां ते जाणमाय दिवंक आसात. आता तुमच्या लागीं पयल्यान पयलें एक सवाल हांवें विचारचें. हे जेजूचे आपोस्तलांच्या उपरांत पवित्र सभेंत कोण फुडारपण दितले आमकां आयकूंक मेळटा फादर्स ऑफ द चर्च म्हणून आनी ताका पेट्रोलॉजी म्हणटात. हे फादर्स ऑफ द चर्च ह्या पवित्र सभेचे बाप म्हळ्यार कोण आनी ते खंयच्या वर्गाचे गी म्हणून? जेजून आपोस्तलांक नेमले आनी धाडले आनी तांणी
विविध जाग्यांनी वचून पवित्र सभा स्थापन केल्ल्यो समुदाय बांदून हाडले आणि ते जावन आसा आपोस्तल आणि आपोस्तल उपरांत तांचे शिस आपोस्तलाचो जागो घेतात देखून आपोस्तलाचे जागो घेतिल्ले जावन आसात बिस्प आणि तशेंच बिस्पाक आधार दिवच्याक आधारी वर्गाचे मनियारी म्हणटा याजक आनीक दियाकोन अशी मांडावळ वाडोवन तुगेली आणि वाडावळ वाडोवन येता आसतना दुसऱ्या शेकड्यांत तिसऱ्या शेकड्यांत आणि चवथ्या पांचव्या शेकड्यांनी थंयसर प्रमुख शिकोणदार उदेले प्रमुख शिकोणदार आणि हे प्रमुख शिकोणदार पवित्र सभे विशांत पवित्र सभेच्या सतां विशांत आणि तशेंच जेजून दिल्ले शिकोवणे विशांत आणि ताच्या अर्था विशांत लोकांक सडीत गुणायन कळीत केल्ले आणि तांकां आमी पवित्र सभेचे बाप म्हणटा आणि जो जावन आसा शब्द पवित्र सभेचे बाप कोंकणींत वापरता इंग्लिशांत फादर्स ऑफ द चर्च म्हणटा पूण एकच म्हणून सांगलें जाल्यार कोंकणींत हो शब्द चड वापरिनात वय आणि आमच्या पत्रांनी जावं दी आमी सदां वापरच्या धार्मीक भाशेन जावं दी हो शब्द ह्या चिंताप येवना चड पूण तशें म्हणटास तांचे प्रामुख्यता ना म्हणून न्ही तांची प्रामुख्यता जायती आसा आणि जायते कडेन तांचे विशयान आमी उलयता आणि तांणी बरयल्ले चिंतापूत आनी दिल्ली बरपां आमी वापरता दाखल्याक सांत आगोस्तीन सांत आंब्रोज हांची नांवां तवळ आयकूंक मेळटात पूण तांकां एका विभागांत पवित्र सभेचे बाप म्हणल्या विभागांत आसात म्हणलें आमकां कळीत ना तितलेंच वय आतां पवित्र सभेंत तुमी आतां सांगले प्रमाणे जेजून आपोस्तलांक नेमले आनी ताज्या मागीर आतां तें स्थान बिस्प घेतात या तांकां आसा तें मागीर आमकां ह्या जाग पळोवंक मेळटात आनी मालगडे म्हणून तांकां सुरल्या पवित्र सभेंत म्हणटाले दियकोन आसात आतां हे 3 वर्ग ह्या अंतू पळोवंक मेळटात आमकां मनियारपणांत आतां हे पवित्र सभेचे बाप आसात ह्या खंयच्या एका वर्गांत येतात ह्या 3 ह्या विंगडत ते तो ह्या पंगडाक येनात सुरवेल्या शतमानान उलयता आसतना पवित्र सभेचे प्रमुख ह्या अधिकृत शिकोणदार बिस्प जावन आसले बिस्पांनी अधिकृत शिकोण दिवची आसले पूण उपरांतल्या शतमानांनी समस्या उपजोवन येताना सवालां चड जाता आसतना हेरेजी उदेवन येताना सूख शिकोवन वाडटा आसतना बिस्प मात्र न्ही हेरांनी सारकी शिकोवन दिवंक आनी ती सारकी शिकोवन प्रसार करूंक प्रयत्न केले आनी तातूंत याजक आशिल्ले आनी दियाकोन आशिल्ले आनी थोडे लायकी आशिल्ले आणि ह्या लायिकांनी मेळोवन असली शिकोवन दिल्या देखून 5व्या शेकड्याक पावता आसतना कितें बिस्प मात्र म्हणून हे पवित्र सभेचे बाप म्हणून मानून घेतिल्ले तातूंत इल्लेशे त्या चिंतपांत इल्ली बदलावण जाली देखून सांत विन्सेंट लेरीन ताणें बरयल्ल्या पत्रां उपरांत ते याजकांक आनी बिस्पांक मात्र म्हणून सीमीत करूंक ना बदलाक लायिकांकी सीमीत केल्यात तशें आसतना पवित्र सभेचे बाप म्हणटा आसतना मनियार वर्गाचे म्हूण न्ही पवित्र सभेंत अधिकृत आनी गरजेची आनी मुळावी शिकोवन दिले शिकोणदार हे म्हणून अशें म्हणून आमी समजून घेवंक जाय आतां आपोस्तल म्हणटाना धर्मदूत म्हणटाना तांकां मागीर 72 या 70 शिशी आसा ते तांकां जेजून नमयारले आनी धाडले आतां हे पवित्र सभेचे बाप फादर्स ऑफ द चर्च हांकां कोणें नमयारले ह्या पवित्र सभेच्या बापांक नमयारिल्ले न्ही बदलाक उपरांत मानून घेतिल्ले आतां सांतांक नमयारनात बदलाक ते उपरांत तांची जिणी जियेल्या उपरांत तांचे सांतीपणाचें जिवीत पळोवन तांकां सांत म्हणून मानून घेवचें ओपून घेवचें तशेंच पवित्र सभेचे बाप कितें म्हणटा हांव तांकां न मियारले वरवीं ते पवित्र सभेचे बाप जावंक नात बदलाक तांणी जियेल्या जिणये वरवीं आनी तांणी दिल्ले मोलादीक आनी गुंडायेचे शिकोवणे वरवीं तांकां उपरांतल्या लोकांन पवित्र सभेचे बाप म्हणून मानून घेतल्यात देखून मानून घेतिल्ले वरवीं आउट ऑफ रिकॉग्निशन अँड एक्नॉलेजमेंट मानून घेतिल्ले वरवीं ते पवित्र सभेचे बाप जावंक पावल्यात आतां हे पवित्र सभेचे बाप म्हणटा आसतना सादारण कितले जण आसा ते आनी तांणी पवित्र सभेक कसले एक कॉन्ट्रिब्युशन देणगी दिल्या म्हणले सवाल हे एक बारी गरजेचे सवाल प्रमुख सवाल
पवित्र सभेचे बाप आपोस्ताला उपरांतल्या त्या वेळात सुरू जातात हां आणि त्या वेळा उपरांत सुरू जाल्ले ते सुमार 8व्या शेकड्याच्या मदगात मुसर आसात. 8व्या शेकड्याच्या मदगात म्हणून आशिल्ले ते तांकां आमी पवित्र सभेचे बाप म्हणून मानून घेता. देखून ताच्या उपरांत आयिल्ले शिकोणदार या देवशास्त्री या बिस्पू या अधिकृत शिकोवन दिल्ले आसात तांकां देवशास्त्री म्हणल्या त्या मानताकाल हाडला. देखून पवित्र सभेंत या पवित्र सभेचे बाप म्हणटा हांव तांचे ती 2 वांटे आसात. एक उदेंतीचे पवित्र सभेचे बाप आनी अस्तंतेचे पवित्र सभेचे बाप. उदेंत आनी अस्तंत म्हळ्यार ते वांटे करचे म्हूण न्हय, बदलाक रोमी चक्राधिपत्यांत 2 वांटे आसले. उदेंतीचे चक्राधिपत्य आनी अस्तंतेचे. देखून उदेंतीच्या गांवांनी कोण आशिल्ले शिकोणदार तांकां उदेंतीचे बाप म्हणटा. चडावो जावन तांणी वापरलेली भास ग्रीक आनी ह्या ग्रीक भाशे उपरांत थोडे जाणांनी सिरियक, आरेमायक आनी कॉप्टीक असल्यो भासोय वापरल्यात. पूण अस्तंतेच्या ह्या वेस्टर्न फादर्स म्हणटा हांव आनी अस्तंतेच्या ह्या पवित्र सभेच्या बापांनी वापरलेली भास लातीन. देखून 2 वांटे केल्यात. आतां अस्तंतेचे पवित्र सभेचे बाप तांचो वायदो 630 आनी 6 इसवेंत अखेर जाता. कित्याक म्हळ्यार निमान पवित्र सभेचो बाप अस्तंतेच्या विभागांत आसचो सांत इजिदोर, सेविलाचो सांत इजिदोर आनी ताचे मरणा उपरांत हो वायदो संपता. आनी उदेंतीच्या पवित्र सभेच्या बापांचे त्या विभागाक येता आसतना दमास्काचो सांत जुवांव तो मरण पावलो 739 इसवेंत आनी ताच्या मरणा वरवीं हो वायदो संपता. अशें 8व्या शेकड्याच्या मदगात ह्या पवित्र सभेच्या बापांचो वायदो संपता. आनी तांचे देणगे विशयांत उलोवचें जाल्यार तांणी दिल्ली काणीक वर्ती आसा. आज आमचे मदें कितें पवित्र सभेचें शिकाप आसा, पवित्र सभेची अधिकृत शिकोवन आसा ती सगळी आनी दिल्ल्या शिकोवणेचेर आदारून आसा. कित्याक म्हळ्यार ते जेजूच्या काळाक लागीं आशिल्ले. आमी जेजूच्या काळांत हांव 2000 पयस आसा. देखून आमचें चिंतप आनी जेजूच्या काळाचें चिंतपाक जायतो अंतर आसा. पूण हे पवित्र सभेचे बाप जियेल्ले जेजूच्या काळा उपरांत, थोडे जाण 50 वर्सां, थोडे जाण 100 वर्सां, थोडे जाण 300 वर्सां, तशें म्हळ्यार जेजूच्या काळाक मस्त लागीं आशिल्ले. देखून तांकां चिंतपारीत जेजून दिल्ली शिकोवन आनी त्या वेळार आशिल्ली ती संस्कृती हे सगळें बरें कळीत आशिल्लें. तशें जाल्ल्यान जेजून दिल्ले ती शिकोवन बऱ्यान तांकां विवरून सांगूंक जाणवाय आशिल्ली आनी कळीत आशिल्लें. देखून तांची शिकोवन बारीच गरजेची. देखून आज आमी जायत्यो संगती तांचे हातावन घेता आनी ह्यो संगती घेवन ताचे मारिफात आमी नव्यान येवच्या सवालांक जापी दिता. देखून आज खंयचीय सवालां पवित्र सभेच्या शिकोवणेंत उदेवंक पुरो, ह्या जायत्यो सूख शिकोवन थंय हांगा उदेवंक पुरो. पूण असली सूख शिकोवन उदेता आसतना देवशास्त्री शिकपी ह्या पवित्र सभेचे शिकोणदार कितें करतात, पयले जावन पवित्र सभेच्या बापांनी कितें आमकां सांगलां, तांच्या काळार तांणी कशें समजून घेतलां, तांणी दिल्लो जबाब कितें ती पयले सोदून काडटा आनी ताच्या आदाराचेर आमी पवित्र पुस्तकाची शिकोवन समजून घेता. आतां हे पवित्र सभेचे बाप न मेरलेले न्ही, पूण तांकां वळखून घेतिल्ले. खंयच्या कारणाक लागून ह्या व्यक्तींक हे पवित्र सभेचे बाप म्हणून स्विकार केलें या तांकां वळखून घेतले? क्रायटेरिया कशें आशिल्ले? हे पवित्र सभेचे बाप आपापीच उदेवून येवंक नात. ह्या सगळ्यांक हे पवित्र सभेचे बाप म्हणून लेखूंक ना. कित्याक म्हळ्यार जेजू आपोस्ताला उपरांत आनी 8व्या शेकड्याच्या मदगात मुसर जायते शिकोणदार आशिल्ले आनी विशेश जावन त्या काळार ल्हान ल्हान पंगड आशिल्ले आनी हे पंगडांनी जायती सूख शिकोवन सालतेर आशिल्ली. आनी ही सूख शिकोवन सालतेर आसतना जायत्यो शिकोणदार उदेवून आयल्यात. तांचे पैकी थोड्यांनी बरें येयलां, थोड्यांनी बरपा बरोवंक नात. पूण हे पवित्र सभेचे बाप म्हणून मानून घेवच्याक 4
लक्षणां आसात या शर्तां म्हणयात आमी आनी ही लक्षणां आसात. पयलें जावन तांचो काळ, तांणी जियेल्लो वेळ या काळ. दुसरें जावन तांचे शिकोवणेची बुन्याद. तिसरें जावन तांकां पवित्र सभेन तांकां आसलेली मानून घेतलेली रीत आनी तांच्या जिविताचें पवित्रपण या शांतीपण. ह्यो 4 संगती हांच्या तांकां पवित्र सभेचे बाप म्हूण मानून घेवच्याक गरजेचे. पयलें जावन तांचो काळ, कित्याक म्हळ्यार आपोस्तलां उपरांत आनी 8व्या शेंकड्याच्या मजगत ह्या काळार जियेल्ले महान मनीस आनी बरे शिकोवणदार. दुसरें जावन तांचे शिकोवणेंत सारकी शिकोवन आशिल्लें, सूख शिकोवन आशिल्लें न्ही. दाखल्याक नेस्टोरियस म्हणून 5व्या शेंकड्यांत आशिल्लो, ताणें मोरये विशयांत सूख शिकोवन दिल्ली, सारकी शिकोवन दिवना. पूण देखून ताका पवित्र सभेचो बाप म्हूण नांव. ताची बरपां आसात पूण तो पवित्र सभेचो बाप न्हय. ताची बरपां आमकां गरजेक, कित्याक कसली सूख शिकोवन समजाचें जाल्यार ताची बरपां वाचीचें. पूण ताका पवित्र सभेचो बाप म्हूण नांव आमी. वय दुसरें जावन तांणी सूख शिकोवन दिल्ले वरवीं सारकी शिकोवन कशें म्हणून समजून घेवच्याक आदार जाला. देखून सकड बरोवप्यांक या पवित्र सभेच्या बरोवप्यांक पवित्र सभेचे बाप म्हूण नांव. देखून तांणी जियेल्लो काळ आनी तांचे शिकोवणेची बुन्याद, ती बुन्याद पवित्र पुस्तकाचेर वंदोवन, जेजून दिल्ले शिकोवणेचेर वंदोवन, जेजून केल्ले उगडापणाचेर वंदोवन. देखून तें उगडापण कितें जेजून केल्लें आसा ती बुन्याद. देखून पवित्र सभेच्या बापांनी तांकां जाय जाल्ले बरी शिकोवना, तांकां जाय जाल्ले बरी तांचे मोतीक आयिल्ले बरी चिंताप दिवंक ना, या शिकोवन दिवंक ना, हे बरपांय बरोवनात. बदलाक तांणी बरयता आसतना इतें जेजून शिकयलां, इतें देवान उगडापें केलां, तें तांणी बी व्हरून सांगलां. देखून ती आनी एक बुन्याद. तिसरें जावन तांच्या जिविताचें शांतीपण, होलिनेस ऑफ लायफ. देखून शांतीपण आशिल्ले वरवीं तांकां तांचे जिणेंत कितें तांणी शिकयलां तें तांणी जियेल्यात म्हणून आमकां समजता. देखून शांतीपणूय गरजेचें आनी तें शांतीपणूय थंयसर मानून घेतलां. आनी चवथेकान शर्त ह्या लक्षान पवित्र सभेन मानून घेतिल्लें. देखून खंयच्या एका पाप साहेबान एका वेळार हो पवित्र सभेचो बाप अशें म्हणलें न्ही. तें बदलाक सगळ्या पवित्र सभेंत तांकां ओप्पिगे मेळ्ळ्या. कित्याक ओप्पिगे म्हळ्यार तांची बरपां हेरांनी बरें सांगल्यात. ह्या शर्मावांनी तांची बरपां तांणी उल्लेख केल्यात. दाखल्याक सांत आगोस्तीन ताणें बरयल्ले जायतीं बरपां शर्मावांनी इतर पुस्तकांनी, देवशास्त्राच्या पुस्तकांनी उपरांतल्या बरोवप्यांनी बरयल्यात. तशें आनीक ताच्या आदाराचेर तांणी शिकोवन दिल्या. तशें म्हणटा आसतना सांत आगोस्तीन आनी ताणें दिल्ली शिकोवन गरजेची म्हूण जाली. अशें येता आसतना संभाजी तो 4थ्या शेंकड्यांतलो आनी ताणें बरयल्ली बरपां जायत्यांनी उपरांत तांच्या बरपांनी सांगल्यात. संभाजीलान अशें सांगलां आनी ताणें सांगले सारकें. देखून त्या आदाराचेर आमी असलो निर्धार करता अशें म्हणलें. तें चिंताप मानून घेतिल्ले वरवीं तांकां पवित्र सभेचे बाप म्हणून मानून घेतला. आनी देखून ही 4 लक्षणां गरजेचीं लक्षणां. आता या 4थ्या शतमानात कॉन्स्टंटीन ताणें पवित्र सभेक मान्यता दिल्या उपरांत हांव चिंता सादारण पवित्र सभेन तें स्ट्रक्चर एक वेवस्था येवंक सुरू जाली म्हण दिसता. ताचे फुडें पवित्र सभेची सादारण वेवस्था खंयच्या रितीन आहले म्हळ्यार आतांचे बरे केंद्रीकृत रितीन एक पाप साहेब, बेस साहेब, दिएसिसींत फिरगोजो अशें या थोडे फावटी म्हणटात हाऊस चर्चस म्हणून जे कितें थोडे फावटी आमी न्यू लायफ ते घरांनी पुरा मेळटात ल्हानशा पंगडांनी आनी पुरा. तुमी आतां अध्ययन केल्ल्या प्रमाणे ह्या अर्ल्या शतमानान सुरवेच्या एक 3-4 शतमानांनी पवित्र सभेची वेवस्था खंयच्या रितीन आशिल्ली? पवित्र सभेंत वेवस्था वर्सा उपरांतच बांदून आयिल्ली. देखून एकाच दिसा या एकाच पावटी ही बांदावळ आयिल्ली न्ही. सुरवेर आपोस्तलांनी एका जाग्यार आनी एका जाग्यार वचून थंयसर वचून तांणी सुवार्ता परगट केली आनी घरांनी सांगाता मेळटाले आनी घरांनी मेळून ते उंडो मोडटाले, एवकारिस्त भेटयताले अशें. कित्याक म्हळ्यार तांकां सुवात नातिल्ली. दुसरें जावन तांकां तांच्या रोमी चक्राधिपत्य मानून घेवंक नातिल्लें.
हा हा कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तांव चक्राधिपत्याक या तांचे जिवीत जिवोवच्या साम्राज्य बांदून हाडच्याक मारेकार कितें म्हणून तांची चिंता आशिल्लें. हा तशें जाल्ल्यान घरांनी आनी ल्हान ल्हान समुदायांनीच ही पवित्र सभा वाडयल्ली. हा हा मागीर वर्सां चड जाता फुडें वेता आसतना हा आनी सांको सोडोवन येता आसतना ती थंयसर थोडे सुवात्यो आशिल्ल्यो आनी त्यो सुवात्यो बांदून त्या सुवात्यांनी सांगाता मेळटाले आनी अशें वाडोवन आयली. तशेंच ही वाडावळ येचे जाल्यार ताका मुखेलपण दिवचे मनीस जायचे. ओके हा देखून बिस्पो आपोस्तालांचे पाटलावदारी जावन हा ताचे उपरांत आपोस्तालांक सहकार दिवच्याक वावरडी जावन याजक आनी दियाकोन हा हांचो वर्ग उदेवन आयलो. देखून बिस्पो सगळे मेल विचारून पळयतालो आनी याजक आनी दियाकोन विविध सुवात्यांनी पवित्र सभेचो वावर करताले आनी ह्या ल्हान ल्हान समुदायाक मुखेलपण दिताले. आनी अशें दुसऱ्या तिसऱ्या शेंकड्यांत असली मांडावळ वाडोवन आयली. देखून हाऊस चर्चेस ह्या घरांनी आसलेली पवित्र सभा कितें आशिल्ली ते सारकें पयल्या शेंकड्याच्या सुरवेर दुसऱ्या शेंकड्यांत असली बांदावळ आशिल्ली. पूण तिसऱ्या चवथ्या शेंकड्यांत येता आसतना थंयसर एक बांदावळ कितें आतां आमी पळयता तशें रुपी जावन आयली. वय साधारण असल्या एका काळार म्हळ्यार हे व्यवस्थीत रितीन येवच्या पयलें जें कितें वाडोवन येवच्या हंतार आशिल्ली पवित्र सभा तसले एका पाठतळाचेर हे पवित्र सभेचे बाप ते वावर करनासले म्हूण सांगेत आमी असल्या वेळार. ओके आतां आमी हांकां पवित्र सभेचे बाप द फादर्स ऑफ द चर्च म्हणटा. आमच्या काळार आमी भोंवतणी कातोलीक पवित्र सभेंत फादरांक आमी फादर म्हूण आपयता. आतां ते फादर्स ऑफ द चर्च आनी जें कितें आमी फादरांक फादर म्हणटा एक तिगी दुसरे हे दोनी शब्द विविंगड विविंगड अच्छा मूळ एकच. मूळ लातें भाशेचे शब्द पातेर म्हळ्यार बापूय म्हणून अर्थ. ओके देखून पातेर बापूय त्या अर्थांतूनच आयला. आनी आतां याजकांक बाप म्हणटात फादर म्हणटात हाचे मूळ पातेर लातेन भाशेचो शब्द आनी तो हेर युरोपियन भासांनी विस्तारून गेलो आनी युरोपियन भासांनी पाद्रे म्हणटात. ओके इटालियन स्पॅनिश आनी पोर्चुगीज भासांनी पाद्रे म्हणटात. देखून तोच शब्द मागीर इंग्लिशाक भाशांतर करता आसतना फादर जालो. ओके देखून अर्थ कितें म्हळ्यार हे आमच्या समुदायाक मुखेलपण दिवचें आमच्या समुदायाक एक बापूय आशिल्ले बरी. वय पूण पवित्र सभेचे बाप म्हणलो शब्द दुसऱ्याच अर्थार घेवचो. देखून कितें याजकांक बाप म्हूण आपयतात आनी पवित्र सभेच्या बाप आसात तांकां बाप म्हूण आपयतात तांचे मदें फरक आसा. फरक कितें म्हळ्यार ते एका काळाक संबंध जाल्ले आनी अधिकृत शिकोवन दिल्ले आनी तांची शिकोवन अधिकृत जावन आमकां ती मुळावी शिकोवन जावंक पावल्या. पवित्र पुस्तका उपरांत हांणी दिल्लें विवरण आमकां एक बुन्याद कशी जाल्या. देखून फरक सारको आसा आनी तो सारको दवरूंक जाय. देखून पवित्र सभेच्या बापांक आमी बाप म्हूण आपयता. देखून याजकी त्याच वर्गाचे बाप न्हय. कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभेचे बाप कितें आसात ते मनियारपणांतच आशिल्ले न्ही, सकट मनियारपणाचे न्ही. दाखल्याक क्लेमेंटाचो आलेसांद्रियाचो क्लेमेंट तो याजक न्ही. जस्टीन मार्टर जुस्तीन दुसऱ्या शेंकड्यांतलो तो याजक न्ही, ह्या दियाकोनी न्ही. तशें आसतना देखून बाप म्हूण म्हणटा कित्याक तांचे शिकवणेच्या आदाराचेर मनियारपणाच्या वर्गाचेर न्हय. ओके 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 आतां हे पवित्र सभेचे बाप ह्या थोड्या शतमानांनी ह्या भाग्यवान मनशांनी दिल्ली शिकवण देवशास्त्राची ती तोवळच्या काळार एक पुस्तक आसलें दिदाके म्हणून म्हणटात. ही तांची सगळ्यांची शिकवण ह्या पुस्तकान मेळटा की तातूंत कितें आटापून आसा? दिदाके सादारण पयल्या शेंकड्याच्या अखेरीक या दुसऱ्या शेंकड्याच्या सुरवेर बरयल्लो पुस्तक. देखून सगळी शिकवण तातूंत ना. आनी एक गजाल सांगची जाल्यार पवित्र सभेच्या बापांनी बरयल्ले जायतीं पुस्तकां आसात. थोडी बरपां कोणे बरयली कळीत आसात.
दाखल्याक सांत आगोस्तीनान बरयल्ली बरपां आमकां कळीत आसात. ओके. नाजियांजाच्या ग्रेगोरीन बरयल्ली बरपां कितें आमकां तें पुस्तक ताणें दिल्लें शर्मांव तें विंगडच पुंजोवन दवरल्यात देखून कोणें बरयलें आमकां कळीत आसा. पूण थोडीं बरपां आसात ती कोणें बरयलीं आमकां कळीत नात. पूण ती सूख शिकोवन न्ही, एकच त्या बरपाचो बरयणार कोण म्हणून थंयसर तांणी बरयनातिल्ले वरवीं कोण म्हणून सांगूंक आमकां असाध्य जाला. दाखल्याक दिदाके पुस्तक कितें तुमी सांगलो तो दुसऱ्या शेकड्यांत सुरवेर बरयल्लो ताचो बरयणार कळीत ना आमकां. आनी एक पत्र सांगचें जाल्यार शेपर्ड हर्मस म्हणून एक पत्र आसा आनी तो पुस्तक बरयल्लो आसा पूण तो व्यक्ती कोण आमकां कळीत ना. आनी एक पुस्तक सांगचें जाल्यार दियोगाक बरयल्लें पत्र आसा, लेटर टू डियोग्नेसस म्हणून आसा, पूण तो व्यक्ती कोण म्हणून आमकां कळीत ना, बरयल्लें कोण म्हणून आमकां कळीत ना. देखून चारित्रीक रितीन आमकां वस्तू व्यक्ती म्हणून सांगूंक जायना पूण बरयल्ली बरपां सारकी. आतां दिदाके पुस्तकाक येता आसतना दिदाके पुस्तक आमकां एक गरजेचो एक दस्तावेज कशें जावंक पावलां. कित्याक म्हळ्यार थंयसर 3 संगती बरयल्ल्यो आसात पवित्र सभेच्या जिविता विशयांत आनी साक्रामेंत आनी लितुर्जी आचरण करच्या विशयांत ओके आनी आमचे नैतीक जिवीत कशें आसा जे म्हणल्या विशयांत. देखून एक दुसऱ्या धर्मांत हांव या दुसऱ्या जनांगात हांव एक क्रिस्तांव जाल्ले. आतां क्रिस्तांव जाल्या उपरांत तुमचें जिवीत कशें आसूंक जाय देखून नैतीक नियमां थंयसर दिल्यात. ताचे उपरांत आतां क्रिस्तांव जाल्या उपरांत कशें हे आचरण करीचे म्हणजे साक्रामेंता रुपार लितुर्जी रुपार ते आचरण करीचे देखून कशें आचरण करीचे त्या विशयांत थंयसर बरयल्लें आसा. आनी एक गजाल आमची मुळावी शिकोवन कितें ती तांणी थंयसर बरयल्या. तशें जाल्यार दिदाके पुस्तक आजुनूय गरजेचें. दाखल्याक सांगचें तर मिसाच्या बलिदाना वेळार महाप्रार्थनेच्या पयलीं आमी म्हणटा सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका भेटयता हो उंडो ते आजुनूय म्हणटा. पूण त्या काळार दुसऱ्या शेकड्याच्या सुरवेर वापरलेले मागणे ते आनी त्या दिदाके पुस्तकान बरयलां ते. तशें म्हणटा आसतना आमी खंयतावन ही काडिल्लें म्हणून न्हय, ताका मूळ आसा, बुन्याद आसा. देखून हे पुस्तक गरजेचें. जी कितें आज शिकोवन देवशास्त्र आनी प्रासा ताका सारक्या रितीन ते समजायचे जाल्यार पाटी आमी हाका हें रेफर करचें भोव गरजेचें म्हण दिसता. फादर्स ऑफ द चर्च आनी ताणें बरयल्लीं बरपां आनी तें मस्त गरजेचें म्हण दिसता. थोडे फावटी आमकां आयकूंक मेळटा कारण म्हळ्यार सोला स्क्रिप्तुरा म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत पुरो म्हणून. पूण पवित्र पुस्तकच इतलें पुस्तक आसात म्हूण सांगून मेळ्ळें आमकां 34 शतमानांत. ताजे पयलें देवाचें उतर आशिल्लें पूण जाल्यार हे सगळ्यांनी चिंतप सांगता घालून नव्या सोल्ल्यान तितलें पोरण्या सोल्ल्यान तितलें म्हळें. पूण ते आमी अर्थ करीत जाल्यार हे आमकां पवित्र सभेचे बाप तांची शिकोवण गरज म्हणून दिसता न्ही गे. खंडीत कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभेच्या बापांनी बरयल्ले सदांच संगती पवित्र पुस्तका विशयांत पोरण्या सोल्ल्याचे नव्या सोल्ल्याचे विविध भाग घेवन ताचेर विश्लेशण आनी ताचो अर्थ समजयला. देखून आजून आमकां पवित्र पुस्तक समजायचें जाल्यार पवित्र पुस्तकाचे बापांनी कितें बरयलां तें आमकां समजूंक जाय. आनी तेंच एक अध्ययन आसा एक्झेजिसीस ऑफ द फादर्स ऑफ द चर्च म्हणटा. पवित्र सभेच्या बापांनी पवित्र पुस्तकाचेर दिल्लें विवरण आनी तेंय गरजेचें ना तर आमी आमकां जाय जाल्ले प्रमाणे पवित्र पुस्तक समजून घेता. आमी सांगलें तें सारकें तें न्हय. कित्याक पवित्र पुस्तक कितें आमी आज वाचता पातयेता आनी जियेता फाटल्या 2000 वर्सांनी जियेल्लो पुस्तक. देखून ह्या पवित्र सभेच्या बापांनी ताका एक सारकी शिकोवन दिल्या ताचें विवरण दिलां. दाखल्याक सांगचें जाल्यार दुसऱ्या शेकड्यांत एक बरयल्लो शर्माव आसा 60 दिसाच्या मेलितोन बरयल्लो शर्माव. इंग्लिशांत मेलिटो ऑफ सार्दीस म्हणटात. आनी तो शर्माव पास्कांच्या जागरणेक दिल्लो शर्माव. आनी पास्कांच्या जागरणेक दिल्ल्या शर्मावांत तो इजिप्तांत घडिल्लें घडीत सुरू करून जेजून जिवंत जाल्ल्या जिवंतपणा विशयी विवरिता. आनी ह्या दोनी गणिता मध्ये आसो तो बांध कळीत करता. देखून आज कितें आमी पास्काचें जेवण जेजून उणो मोडलो आनी जेजू जिवंत जालो जेजू जिवीत असो उणो म्हणटा ताका सगळी शिकोवन
7 दिसाच्या मेलीतून आमकां दुसऱ्या शेकड्यान दिल्या देखून ती समजना जाल्यार आज कितें आमी म्हणटा ते आमकां समजूंक कस जाता देखून तांची शिकून गरजेचे वय थोडे पोटी म्हणटात काय म्हणटा म्हाका पवित्र आत्म्याचे देणे आसा वय. देखून हांव पवित्र पुस्तक शिकोवंक शकता अशें म्हणून लोकांक ते पसंद जाता आनी मागीर स्विकार करतात पूण ह्या फाटल्या सुरविल्या शेतामानांक त्या बागेवंद मनशांनी ह्या पवित्र सभेचे बाप तांणी कशें अर्थ करून काण गेले आनी ताज्या मागीर ती शिकोवन ती परत समजनासतना आमी अशेंत सांगलें जाल्यार हांव चिंता काही पंगडांनी उपजोवंक एक मुख्य कारण हें कोण ना काय म्हणटा जाल्यार पवित्र सभेचें मूळ समजनासतना सारकें न्ही सारकें दुसरें गजाल सांगची जाल्यार जर आमी ही पवित्र सभेच्या पवित्र सभेच्या बापांची शिकोवन समजना जाल्यार सूख शिकोवन दिवची साध्यता आसा कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकाचें एक वाक्य काडून सगळो पवित्र पुस्तक तेंच सांगता म्हणून सांगची तसले एक समस्या येता आनी हे कळचें आमकां आयकताना कळना देवशास्त्र्यांक ते कळी जाता एकलो देवशास्त्री एक उलोवप आयकता तर ताका थंयसर कळी जाता हे सारकी शिकोवन न्ही देखून कितें हेरेजी म्हणटा आमी ते आतांच्या आमच्या थोडे फावटी थोड्या शिकपांनी ह्या उलोवपांनी भितर सरता पूण एकच कितें म्हळ्यार आमकां कळीत ना ते ही सूख म्हणल्या विशयांत कळीत ना दाखल्याक एक दाखलो दिवचो जाल्यार फाटल्या दिसांनी एक बरप अशेंच आमच्या माध्यमाचेर पासार जाल्लें म्हाका मेळ्ळें आनी तांचो त्या बरयणारान सांगिल्ली गजाल कितें म्हळ्यार संवसार खोटो संवसार सगळो पाड देखून संवसारच त्याग करीचे तें चिंता पूण पवित्र सभेच्या बापांनी दुसऱ्या शेकड्यांतच हें सारकें न्ही म्हणून सांगून दिलां इरेनाचो सांत इरेनेवाचो लिओनाचो सांत इरेनेव दुसऱ्या शेकड्यांतलो आनी ताणें असली शिकोवन खंडन केल्या कित्याक म्हळ्यार संवसार पाड न्ही आमी करचे खोटेपण पाड आमच्या पाताक पाड तें सारकें पूण संवसार पाड रूख झाडां पाड या कितें मेटिरियल वर्ल्ड म्हणटा तें पाड न्ही कित्याक देवान रचलेलो संवसार तो देखून सांत तोमास आक्विन म्हणटा कितें देवान रचला तें पाड न्ही पाड जालें जाल्यार देव रचतोच नातलो जर कितें वायट आसा तें आमचें तें आयलां तें आमी मानून घेवचें तें आमी विंगड करीचे देखून कितें हांवें सांगलें फाटल्या दिसांनी पाशार जाल्लें तें एक ल्हानशें बराप तें कोणें एका अशें पवित्र पुस्तकाचेर दिल्ल्या शिकोवणेंत हांव काडला आनी ताच्या विशयांत विवरण दिलां एक वाक्य काडून घेवन ताचेर विवरण पूण ताच्या फाटल्यान आसची ती एक सूख कितें आसा ती त्या बरयल्ल्या व्यक्तीक कळोंक ना तें देखून आमी पवित्र सभेची शिकोवन ह्या पवित्र सभेच्या बापांची शिकोवन समजून घेवचें गरजेचें आतां प्रस्तुत काळार मस्तू देवशास्त्री आमकां पळोवंक मेळटात आमी कोणाक आतां प्रस्तुत काळार पवित्र सभेचे बाप म्हणना पूण देवशास्त्री आनी तशें पर आमकां पळोवंक मेळटात आनी हांव चिंता तुमी सांगच्या प्रमाणे हे खंडीत जावनी ते ह्या पवित्र सभेचे बाप हांच्या विशयांत बरें अध्ययन करतात समजतात म्हूण चिंता हें प्रस्तुत देवशास्त्री शिकवण दिवचे पयलें ह्या पवित्र पुस्तकाचें इंटरप्रिटेशन दिवचे पयलें तांचें अध्ययन करतात म्हूण चिंता वय ते करतात आनी करिजेस कित्याक म्हळ्यार आज खंयचेय एक देवशास्त्राचें सवाल आयलें जाल्यार आनी एका देवशास्त्रीन ताका जाप दिचें जाल्यार ताणें तीन संगती मुळावे जावन घेवचे पयलें जावन पवित्र पुस्तक शिकोवन कितें पवित्र पुस्तक सांगता दुसरें जावन पवित्र सभेच्या बापांनी कितें सांगलां तें आमी थंयसर पयलें पळयचें तिसरी जावन पवित्र सभेच्या शिकोवणेंत कितें सांगलां बापसाहेबांनी ह्या महासभांनी बिस्पांनी तांणी दिल्ले अधिकृत शिकोवणेंत कितें सांगलां ह्यो तीन संगती आमी पळयल्या उपरांत मात्र आमी ताका एक सारकी जाप दिवयेत नाजाल्यार आमी दिवची जाप अर्द्या मोनाची या कितेंगी हाफ बेक्ड म्हणटात इंग्लिशांत अर्दे मोनाची दिल्ली या सारकी नातिल्ली जाप अशें जावंक पावता ती देखून आमकां ती अध्ययन भारीच गरजेचें आनी देवशास्त्र शिकता आसतना पवित्र सभेच्या बापा विशयान शिकचे एक विंगडच विभाग आसा देखून पेट्रोलॉजी म्हणटात आनी पेट्रोलॉजी शिकोवंक गेलो जाल्यार तातूंत एक 5-6 वर्सां शिकचें तसलेंय तितले गुणाय आसा आनी थोड्या विश्वविद्यालयांनी
युनिव्हर्सिटीनी तसले एक विभाग असा आणि जायते जण शिकतात आणि ते आमकां गरजेचे. ओके 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 एक सवाल कितें म्हणून सांगल्यार हे पुवी सभेचे बाप कोण आमी म्हणटा हो ते एक तांच्या जाग्यार DSCजींत काही प्रमुख मुखेली जावन आशिल्ले की या एका जाग्यातून आनी एका जाग्याक आपोस्तलां बरी ते वेताले की कितें करताले ते एकाडेच आसताले की भोंवन वेचे येताले. सडावो जावन पवी सभेचे बाप त्यांच्या समुदायात जियेल्ले देखून ते एका सुवातेंत आनी एका सुवातेक गेल्ले व्यक्ती न्ही. सुरविल्या शतमानांनी ते मिसांव सुवार्थ परगटणार जावन गेल्ले पूण उपरांतल्या शेकड्यांनी एका समुदायाक गेल्या उपरांत थंयच रावताले कित्याक म्हळ्यार थंय समुदाय आसले आनी थंयच त्या समुदायाक या ते DSCजीक मुखेलपण दिवन थंयच वावर करताले. देखून दाखल्याक कप्पादोशियांत ते एक जाण आशिल्ले तेगी जाण बिस्प संभाजील निस्सासो ग्रेगोरी आनी नाजियांजो ग्रेगोरी आनी ते एक जाण बिस्प पूण त्या सुवात्यांनी ते तिशीन आशार पाशार जाताले एका सुवातेंत आनी एका सुवातेक वेताले आनी तांचे मदें थंयसर शिकोवन दिवच्याक विंगून येताले. पूण ते सगळ्या एशिया मायनराक वचोंक नात या ग्रीस पर्यांत ते वचोंक नात. देखून सडावो जावन तांच्याच गांवांत तांच्याच समुदायांत रावून तांणी शिकोवन दिल्ले. एक निमाणे सवाल आमच्या वीक्षकांच्या इल्लेशें गमनाक दिवच्या खातीर तुम्ही थोडे पवी सभेचे बाप सांगले सांत आगोस्तीन ताज्या मागीर आतां कप्पादोशियाचे सांगले लिओनासो इरिनेव अशें थोडे प्रमुख म्हळ्यार पयलींच्या शतमानांनी एक काल म्हणटा आउटस्टँडींग दिसचे तले पवी सभेचे बाप एक दोग तेग आमच्या वीक्षकांच्या ते एक गरज जावन पवी सभेचे बाप तांचे पैकी तांचे कडांक सांगाता घेतल्यार 100 वयर तांचे नांव आसतलें. प्रमुख जावन सांगचे जाल्यार अंत्योकसो सांत इनास, जुस्तीन, लिओनासो सांत इरेनेव, टर्टुलियन, अलेसांद्रियासो क्लेमेंट, सांत आम्ब्रोज, सांत आगोस्तीन, जुआंव क्रिझोस्ताम आनी हिलारी, लिआंव व्हरतो, ग्रेगोरी व्हरतो देखून पाप साहेबांची नांवां आसात आनी हे सगळे पॉलिकार्प आनी एकलो सांत आनी मार्तीर आतानाज 4थ्या शेकड्यांतलो निसेयाच्या महासभे वेळार तो आनी अलेक्झांद्रियासो अलेक्झांद्रियासो सांत सिरील हे सगळे पवी सभेचे बाप आनी तांणी दिल्ली शिकोवन प्रमुख. वय आनी निमाणे जावन सांगचे जाल्यार तांची प्रामुख्यता आयच्या काळार ते भोव गरजेचे कित्याक म्हळ्यार आयच्या काळार ते आमकां चड गरजेचे कित्याक म्हळ्यार आमी थोडे फावटी चिंचे आमकां कळकळीत आसा आनी थोडे फावटी आमी चिंचे आसा हांवें सांगलें तें सारकें म्हणून पूण पवी सभेचे बाप तांची शिकोवन आमकां वाचतना कळटा आमकां कळीत आसचें मस्त उणें. कित्याक म्हळ्यार तांणी इतले गुणायन अध्ययन करून ताच्या विशयान बरयलां. आनी दुसरें जावन आजकाल त्या काळार उदेल्लीं सवालां उदेतात आमी चिंचे आजकाल आमकां येवची सवालां नवीन येदोळ त्या विशयान कोणी उलोवनात म्हणून ना त्या काळार त्यांनी तसलीं सवालां आयिल्लीं आनी ताका तांणी राजावां रुपार मागण्यांत आनी ध्यान करून सारकी जाप दिल्या. देखून आजकाल थोडी सवालां उदेत आसतना त्या सवालांक जाप दिवचे जाल्यार आमी पयलीं तांणी कितें सांगलां तें समजलें जाल्यार आमकां जायत्या मापान अर्थ उपकाराक पडटा. आतां आनी एक गजाल सांगची जाल्यार दुसरी वातिकन महासभा चल्ली आनी थंयसर नवे सावन घडलें म्हणून आमी सांगता पूण तें नवे सावन घडच्या कारण कितें तेंय गरजेचें. कारण कितें म्हळ्यार 20व्या शेकड्याच्या सुरवेर तावनूच पवी सभेच्या बापा विशयांत गुंडायन अध्ययन करचे जायते व्यक्ती उदेले जायते देवशास्त्री उदेले तांणी जायत्यो संगती पवी सभेच्या बापांनी सांगिल्ल्यो त्यो परतून सोदून काडल्यो. सोदून काडले वरवीं आमकां कळीत जालें ह्यो संगती तांणी सांगल्यात त्यो आतां आमी परत जियेचे परत्यान नव्यान त्यो आमी जियेचे आनी असले चिंता पायिल्ले वरवीं
बदलावन हाडच्याक साध्य जालें देखून बदलावन दुसरे वातिकन महासभेची बदलावन म्हणटा आसतना सक्कड आमी ती नव्यान जावन चिंतून केल्लें न्ही ओके. की तें पयलें आशिल्लें उपरांत तें सोन सोडुल्लें तें नव्यान आमी आसा केलें ओके ओके देखून तें गरजेचें. म्हाका जाणो सबार संगती नवोच विशय हो पवी सभेचे बाप सामान्य जावन आमी खंय आयकना सांता विशांत पापसाहेबा विशांत पवित्र पुस्तक हे पुरा आमी सदांच आयकोनचे विशय पूण पवी सभेचे बाप म्हणलें एक संगत आसा म्हणून मस्त उणें आमकां कळीत आसचें आनी तें भोव गरजेचें आमकां कळीत आसूंक जाय आसलो एक विशय आज भोव अपूर्वयेन हो विशय आमच्या मुखार दवरला आनी ह्या विशयांत जायती समजूण दिल्या एक थोडे दाखलेय दिल्यात कोण सकट पवी सभेचे बाप अशें म्हणून आनी तांची प्रामुख्यता कितलें हें भोव अपूर्वयेन आमकां तिळसिलां मानादीक दोतोर राजेश रोजारियो हाणें तुमच्या सर्वांच्या नांवान पाद्राबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू देव फादर. बरें करूं. तुमकां कोणाकी ह्या विशयांत आनी कितें सवाल आसा जाल्यार खंडी जावन तुमी विचार येता. वॉट्सॅप नंबर आसा 9449821580 आनी ईमेल करचें तर onilds@gmail.com. परत त्या पटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेजता की देव बरें करूं. थँक्यू. समट आणि सावाला संसार जाता असताना सगळी आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावार्थ आसल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या चढाई आमचो भावार
जाताना सडई आमचो भावाड सस्वा खडा तितलो भावाड आसल्यान कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावाड सोम्या सडई आमचो भावाड सोम्या सडई आमचो भावाड सोम्या सडई आमचो भावाड समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.